जुआमचो वांचेलो अध्याय 8 वळ 51 जेजू म्हणटा तो मरण देखचो ना वा ते मरण देखचे ना वा तुमी मरण देखची नात. क्रिस्त इंबो मगाळ बाबानो आनी भयणीनो, जर तर आमी ह्यो वांचेल चीत दिवन आयकलो तर खंडीसान आमकां खुशी जातली. कित्याक म्हळ्यार जेजू म्हणटा तुमकां मरण आसचें ना. कित्याक म्हळ्यार आमी हांगास रावोंक आशेताव, मरणांत आवन आमी पयस धांवताव. मरण आमकां नाका, मरणाक आमी भियेताव. मरणाची सावळी जर तर आमच्या लागीं आयली तर खंडीत जावन आमी भियेताव. मात्र न्ही, हे मरण ह्या मरणांत आवन सुखारी मारूंक आमच्या प्रयत्नान आमी सदांच करता. चिंत्या, आमच्या शेजारा एक मरण जालें तर तें मरण पळोवंक वचूं की आमकां थोडे बोटी नाका. वा आमच्या इगर्जेन जर तर मरणाची मीस आसा तर तेंय वचून पळोवंक आमकां नाका. कित्याक आमी मरणाक भियेता. मरण आमकां बेन दिसता. असल्या एका परिस्थितींत जर तर आमच्या कुडीक पुरक जावन थोडे बोटी जर तर आमच्या कुडींत पिडा आसा तर वा जें कितें उणेपण आसा तर तें आमी सारकें करच्या खातीर आमी बऱ्यांतल्या बऱ्या आस्पत्रेक दाखल जावन आमची पिडा गुण करन आमी आमकां आनीक लांब रावंक जाय म्हणलें प्रयत्न आमचें करनच आसा. अशें आशेवच्या आमकां, अशें एक प्रयत्न करनासच्या आमकां जेजू म्हणटा तुमी मरचे नात. कसली एक संतोशाची खबर मोगाच्यान. तुमकां मरण आसचें ना. एकलो चीनाचो विज्ञानीकय आपूण मरण देखूंक नजो म्हणल्या इराद्यान तो मार्कुरी खाताकय पाद्र आसा म्हणटा आमी. ताणें चिंतलें जर तर आमी पाद्रास घेतलें तर हांव खंडीत मरचो ना, हांव अमर आसतलो ह्या संवसारांत. आनी एकलो विज्ञानीक मानेस्त तो सदां न्हीत ह्या मोण जातींचें रगत पियेतालो की. कित्याक मोण जातीच्या रगतांत जीव आसा म्हूण ताणें पातयल्लें. आनी तो जिवें जिवें रगत पियोवन आपूण अमर जावन उराचें म्हणल्या आशेन तो तसो वावर करनासलो, प्रयत्न करनासलो आमी हांगाच उरचे म्हणून. पूण ते सगळे मरून पावल्यात. आमच्या कोवीड पिडे वेळार फाटल्या 2 वर्सांनी जायते जण मरण पावल्यात. असली परिस्थिती आसतना जेजू कित्याक म्हणटा तुमी मरण देखचे नात म्हणून? जेजूय मेला न्ही. कित्याक जेजू म्हणटा? मोगाचें न्हू, ज देवा प्रमाणे आमी जर तर जेजूचीं उतरां सूख जावन घेतलीं तर आमी सुखीदार जातल्या. आमी सुखीदार जातल्या. जेजू उलयल्लो शारिरीक मरणा विशांत न्ही, ह्या कुडीच्या मरणा विशांत न्ही. तो उलयल्लो आत्म्याच्या मरणा विशांत, अंतस्करणाच्या मरणा विशांत, आध्यात्मीक मरणा विशांत. मोगाचें न्हू, शारिरीक ह्या कुडीक एक मरण आसास. एक ना एक दीस ही कुडी मातयेक पावाजीस, धुळींत एक जायजीस. हर एक जिवी ती जल्मल्या अंत्य त्या जिवेक येजीस. जेजूय मरण पावल्लो. चिंत्या, वास्तवीक रितीन आमी जर तर उलोवचें तर आसता 100 वर्सां भितर आमी कोण्णी हांगा आसचें ना, खंडीत जावन आमी मातयेक पावतल्या. तर जेजू उलयल्लो आत्मीक मरणा विशांत, आत्मीक मरणा विशांत. मातेवाचो वांचेल अध्याय 13 वळ 50 थंय जेजू म्हणटा त्या संवसाराच्या अंत्य काळार देवदूत वेतले आनी कोट्यांक बोऱ्यांतावन विंगड करन कोट्यांक सस्नाच्या उज्याक घालतले, सस्नाच्या उज्याक घालतले. आनी तेंय जातलें आत्म्याचें मरण, आध्यात्मीक मरण वा अंतस्करणाचें मरण. आनी असल्या मरणा विशीं जेजू आज आमकां तुका आनी म्हाका जागोवन दिता. आनी परत उगडापण पुस्तक अध्याय 20 वळ उगडापण पुस्तक अध्याय 20 वळ 14 थंय परत लिखलां. जुआ म्हणटा संवसाराच्या अंत्य काळार कोट्यांक उज्याच्या सरोवरांत उडयतले. मोगाचें न्हू, हें जावन आसा आत्म्याचें मरण, आत्म्याचें मरण. आनी हें सुकोवन घेवच्या खातीर, हें सुकोवच्या खातीर जेजू आज म्हाका आनी तुका जागोवन दिता आनी म्हणटा तुमी जर तर मुचें उतर पाळशात जाल्यार तुमकां मरण आसचें ना, तुमी मरण देखचें नात. पूण मोगाचें न्हू, जो देव जेजूक तिरस्कार करतात, ताका सूख चिंतात. पळया, कालच्या वांजेलांत जेजून म्हणलें जर तर तुमी मुचें उतर पाळशा जाल्यार तुमकां हांव सुडका दितलो म्हणटा जेजू. जो देव कितें म्हणाले? तुका कितें
तकलेंत सैर बेर जालाय कितें तूं आमी गुलामाक जल्मल्ले मनशां न्ही आमी देवा बापाची भुरगीं आमी स्वतंत्र पूण मोगाच्यान जुदेव जेजूक सूख चिंतात ते सुखीदार जातात जेजू उलयल्लो ह्या शारिरीक गुलामपणा विशयांत न्ही आत्मीक गुलामपणा विशयांत आत्म्याच्या गुलामपणा विशयांत ह्या देखून जुदेव ताका खंडन करतात आनी आज परत जेजू म्हणटा जर तर तुमी म्हजें उतर पाळशात जाल्यार तुमकां मरण आसचें ना परत जेजूक ते खंडन करतात आनी म्हणटात तूं कितें आमचो बापय अब्रामाच्या प्रास व्हरतो काय तो मरून पावला ताणें देवाचें उतर पाळ्ळें पूण तो मरण पावला ताची कूड तूं आमचे मदें ना आज प्रावाद्या प्रास व्हरतो की काय तूं तुका 50 वर्सांय जावनात जुदेव जेजूक सूख चिंतात आमी तशेंच केल्यार जुदेवांक आनी फारिजेवांक शास्त्र्यांक आनी आमकां कांयच फरक आसचो ना तर मोगाच्यानो जेजू आध्यात्मीक मरणा विशीं उलयता आसतना हांवें आनी तुवें कितें करूं हांवें आनी तुवें कितें करूं पयल्यान पयलें जेजू म्हणटा म्हज्या उतरा वयर तुमी बरो आसा म्हजें उतर तुमी पाळशात जाल्यार खंडीत तुमकां मरण येवचें ना मोगाच्यानो हें जेजून पुरसोत आसा म्हणून सांगलेलीं उतरां न्ही वा बरयणाऱ्यांनी तांकां पुरसोत आसा म्हणून बरयलेलें न्ही आमच्या साल्वांसवा खातीर बरयलेलीं उतरां जावन आसात देखून जेजू ह्या उतरांक स्पश्ट रितीन संपूर्ण करचे खातीर तो म्हणटा सत्य हांव तुमकां सांगता सत्य हांव तुमकां सांगता ही फुडकिरी बसवणी न्ही आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी केल्ल्यो करच्यो तसल्यो बसवणी न्ही मोगाच्यानो ह्या उतरांक सत आसा देखून जेजून म्हणलेलें आसा कितेंय ह्या संवसारांत नाश जावन वसत पूण आमी उसारलेलीं उतरां ताका अंती ना आखेर ना त्या उतरांत सत आसा तर मोगाच्यान पयल्यान पयलें आमच्या जिवितांत ह्या उतरा प्रमाणे जियोंक आमी प्रयत्न करया शास्त्रांक आनी फारिजेवांक देवाचें उतर तोंडपाट तांकां गोता आसलें बाय हाट गोता आसलें तांकां खंय गेल्यार ते खोटे ते देवाचें उतर उलयताले पूण देवाचें उतर तांकां कळीत आसलें पूण तांकां देवाची वळख नासली दे न्यू द वर्ड ऑफ गॉड बट दे डीड नॉट नो द गॉड हिमसेल्फ असली काणी आमची जावंक फावो जाता थोडे फावटी आमकां देवाचें उतर कळीत आसा पूण देवाक आमी थोडे फावटी नाकारता तिरस्कार करता असलें जिवीत आमचें जावचें नाका जर तर आमकां सासणीक जिवीत जाय तर आत्म्याचें मरण जर तर आमकां सुकोवंक जाय तर सासणाक आमकां जिवंक जाय तर देवाचें उतर आमी पाळया देवाचें उतर आमी पाळया आनी दुसऱ्यान जुदेव म्हणटात आज तूं कितें आमच्या बापा अब्रामा प्रास व्हरतो काय प्रावाद्यां प्रास व्हरतो काय जेजू म्हणटा तुमचो बाप अब्राम आसच्या आदींच हांव आसा आय एम जेजून सांगलीं उतरां निर्गमन पुस्तक अध्याय 3 वळ 4 थंय बाप सर्वेस्पर बाप मोयचे लागीं म्हणटा जसो हांव आसा तसो हांव अब्रामाच्या आदींच हांव आसा मोगाच्यानो जेजून तीं उतरां परत संपूर्ण करता परत तीं उतरां तो उसारता आनी आपल्या अस्तित्व विशयांत ताच्या आजीरपणा विशयांत परत तो घट करता संपूर्ण करता आनी आज हांवें आनी तुवें जेजूचें देव पळोवन स्विकार करूंक जाय क्रिस्त देव म्हणलें आज हांवें आनी तुवें स्विकार करूंक जाय क्रिस्त देवा बापाचो पोतो त्रिंदान दिसो दुसरो जन म्हणलें हें सत हांवें आनी तुवें मानूंक घेवंक जाय आज जर तर आमी पळयलें तर आमच्या समाजींत क्रिस्तांव न्हय आसले जेजू क्रिस्त देव न्हय म्हणलें रुजू करूंक प्रयत्न करनासात मोगाच्यानो जर तर तुमी फेसबुकार वा युट्यूबार थोडे विडियोज पळयले तर क्रिस्तान आपूण देव म्हणलें स्पश्ट कळीत केल्लें वांचलांत ना म्हूण ते प्रूव करूंक प्रयत्न करनासात पूण हें सत म्हाका आनी तुका कळीत आसूंक जाय क्रिस्ताचे मोनयेरी वा क्रिस्ताचे पाटलावदार जाल्ले म्हाका आनी तुका हें एक सत कळीत जावंक जाय क्रिस्त देवाचो पोतो त्रिंदान दिसो दुसरो जन आनी तो अभिषिक्त जाल्लो देवाचो मोनयारी आनी तिसऱ्यान खंडीत जावन प्रमुख आनी विशेष कितें म्हळ्यार आजू देव जेजूक म्हणटात एक देवाच्या मनशाक ते म्हणटात हाका देवसार लागला म्हणून हाका देवसार लागला पेल्याचें नांव पाड करचें अशेंच न्ही गे जेजूक पाथी येवन ताच्या फाटल्यान साबार फाटलावदार आसले जुदेव थोडो भावार्थी लोक ताच्या फाटल्यान आसलो ह्या भावार्थी लोकां मुखार
जो देव म्हणतात ह्या मनशाक देव सार लागला, एका देवाक देव सार लागला म्हणून सांगचें तर ह्या जो देवांची मानस्थिती पळया मोगाच्यान. तांची एक चिंता पळया, कसलें एक तिरस्काराची चिंताप, असलें चिंताप म्हजें आनी तुमचें तें आसा जावं पुरो. आमच्या पेल्याक आमी खंडन करचें तसलें एक चिंताप, एका पेल्याचें नांव पाड करचें तसलें एक चिंताप. थोडे फावटी आमी क्रिस्तांव विशयांतच नाका जाल्लें उलयलें आसा. पेल्याचो भावार्थाक दुभावार्थ हाडचें तसलें प्रयत्न आमी केल्लें आसा. असलें जिवीत जर तर आमी जियेलें तर आमकां मरण खंडी जावन वेतलें. आध्यात्मीक अंतस्करणाचें वा आत्म्याचें मरण आमकांय वेतलें. जर तर हें आमकां आडोंक जाय तर, ससनाक आमकां जिवंक जाय तर देवाचें उतर आमी पाळया, क्रिस्ताक देव म्हूण मानून घेवया, पेल्याच्या विशयांत बरें चिंतया, बरें करया, करूंक जायना तर बरें उलोवया. जाय आसली कृपा ह्या मिसाच्या वेळार मागया. आमेन.